so aso tomo sora con la tomo somo vaist tomo so te tomo so aso sora con la tomo so moist tomo so te सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळी सोदता सरसते तुझी सेवा करता हांगा आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळी सोदता सरसते तुझी सेवा करता So glory, tomo so bosona, tomo chigupisua, tomo so te, tomo so glory. Sobo sona tomo chigupit sua tomo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता दोन्ही हात आमच्या बारो सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळी सोदता सरसते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा So sorvona tomo so shikona tomo chikota tomo so te
मुसो सोडवून ना तू मुसो शिकवून तू मुशी करता तू मुसो दी तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा जेसू हांगा आसा हांगा आसा जेसू सांगया आमी व्हडा ताळ्यान हांगा आसा जेसू हांगा आसा आमच्या हाजीर कोड सर्वेश्वरा समोर सुन्या समोर दवरया हांगा हांव आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा हांगा आसा हांगा आसा हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान व्हडा काळजान स्वतंत्रपणे आमी सर्वेस्वराची स्तुती गावया हालेलुया 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 अर्गान जेजू गळाब जेजू महिमान जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड सर्वेस्वर आमी तुका आराधन करता जेजू पवित्र आमी तुका आराधन त्रिएक देव आमी तुका आराधन करता देव क्रिस्तान आमच्या खातीर आजार आसल्या सोम्या आमी तुका आराधन करता तुका वंदिता हालेलुया 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 सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सत्तेन आमी सर्वेस्वराक आराधन करया ह्या पवित्र तळाक सालोरे सच आमी आयल्या वाजता ह्या नव्यानाक आमी आयल्या वाजता ह्या वक्ता सर्वेस्वर देव तशी दया आमच्या वयर दाखोवन दी आमच्या कुटुंबा वयर दाखोवन दी आमच्या भुरग्या बाळा वयर दाखोवन दी सर्वेस्वरा तुझे आशीर्वाद वळोवन दी कृपा वळोवन दी तुझी प्रसन्नता आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वाड्यांनी आमच्या धर्म केंद्रांनी देवून येऊन दी हरे रे 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 हालेलुया 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 तू मुझो आसरो तू मोसोरा कोंडा तू मोसो मोगाळ इस्ट तू मोसो देव तू मुझो आसरो तू मोसो आसरो You are my refuge. तू मोसो रागोंडा तू मोसो मोवाळी तू मोसो देव सगळ्या काळजांत हांव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळे
सत्य तुझी सेवा करता अंगावासा आमचो उजवो हात वयर उबारून अंगावासा जेसू अंगावासा जेसू अंगावासा जेसू अंगावासा अंगावासा बापा अंगावासा बापा अंगावासा बापा अंगावासा 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 आत्म्या अंगावासा आत्म्या अंगावासा आत्म्या अंगावासा आत्म्या अंगावासा 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 हालेलुया रे 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 प्रिय देवा आम्ही तुका आराधन करता तुका वंदिता हे भगवंतरिता दी आम्ही तुका आराधन करता आमच्या सोडवणारा आमच्या राखणदारा आमच्या बुजवणारा आमच्या रचणारा आम्ही तुका आराधन करता रे 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 तुझा स्रोत जाऊन साय सोम्या तुझे जागी आज व्हायला या नवीनच्या दिसा भगवंत दोऱ्याचं छपाया तोळे या नवीनच्या या पवित्र थळा कवायला अंगा हवासा मुझे कुटुंब मुझे घराणे मुझे मागणे सर्व आराधना आता तुझं समर्पण देता रे 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 हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 एक घडीभर मौनपणी आम्ही सुम्याक आराधन करूया. Praise the Lord. Hallelujah. Argando Kasumia Jesu. Hallelujah. आम्ही साधे जाता तितले मुखार येवन बसया आनी ह्या लायनीनी सोम्याक तुमकां पळोवंक सलीस जाता ह्या लायनीन येवन सायडीन आसली सगळे ह्या सायडीन येवन बसोवंक हांव उलो दिता. बसया तुमच्या जाग्यार बसया आनी कोणा मुखल्या बांकार बसचे मस्त आशिर्वादां जायचे आनी मुखल्या बांकार येवन बसयेत त्या बांकांनी चड आशिर्वादां आसात. आमी पयस बसचे नाका. फाटी आसलेली म्हजी भाव भावडां दयेकर्न ह्या मदल्या जाग्यार बसया. सोम्याक तुमी पळया. आज तुमी कोणा पळोवंक आयल्यात? फादर फ्रँकलिन आगी जेजूक पळोवंक आयल्यात.
तर आमी आडोसाक बसून जेजू पळोवचें नाका. जेजू मुखार बसया, जागो आसतना सात जाता तितले मुखार येवया. मस्त पिडेंत आसलेली मुखल्या बांकार बसून मागणें करा तुमी. आज ह्या आराधनांत जेजू आमकां आपोरता. पाटी आसलेली सात जाता तितले मुखार येया, मुखार येया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां तुका सुमया जेजू. Argand Kosmian. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुम्ही सक्कडांनी आतां सांगलें न्ही गी, हांगा हांव आसा, हांगा सांगी खंय आसा गोतू ना. थोडे फावटी आमचे कूड मात्र हांगा आसता, मत खंय हिंगी गोवन आसता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांगा हांव आसा म्हळ्यार हांगा कितें आसा? देवाची प्रसन्नता आसा. हिज प्रेझेन्स. पळय केदळ आमी येवकारिस्त हांगा दोन आराधन करता हांव, ताची प्रसन्नता, हिज प्रेझेन्स, आतां प्रसन्नते ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. तुमकां कळीत जावंक पुरो पोरण्या सोल्ल्यांत देव देंवन येताना देवाची प्रसन्नता लोकांक कळटली. बैले साईन गडगडोगी, झगलणेंगी, मोडांगी विविध संकेत तांकां मेळटले आनी तांकां कळीत आसलें देव तांच्या दोळ्यांक दिसनातलो. पूण आज आमकां देव आमच्या दोळ्यांक दिसता. प्रेज द लॉर्ड. उंड्या रुपीन तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या खातीर ताका आमी पळोवया, कोणाक आमी पळोवचें नाका. सुमयेचेर नदर मारया. कीर्तन 34 वर्स 5 सांगता, सुमयेचेर नदर मारा, तुमची मुखां मोळां परजळटलीं. सांगया पळया. नदर मारा, तुमची मुखां मोळां परजळटलीं. आनी बोटी वडा थळ्यान आनी पोटी. सुम्याचेर नदर घाला, तुमची मुखां मोळां परजळटलीं. कोणाचेर नदर मारा? सुमयाचेर नदर मारा, जेजूचेर नदर मारा. पळय तुमी पवित्र सोल्ल्यान तुमी पळयलें जाल्यार रक्तस्त्रावाची स्त्रियेची नदर कोणाचेर आसली? जेजूचेर. तिका कितें मेळ्ळें? भलायकी मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. जाकेवाची नदर कोणा वयर आसली? जाकेवाक कितें मेळ्ळें? सुडका मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. दोळे दिसनातलो कुरडो बार्तिमेव जाल्यारय ताची भितरली नदर कोणाचेर पडली? जेजूचेर. ताका कितें मेळ्ळें? दिश्ट मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. पळया सुमया जेजूचे नदर मारा. आमी केदाळा नदर मारता? केवळ आराधनान मात्र न्ही, हर एक आयतारा मिसाक वेताना, आमी आतां कोंत काण घेवन तेरस म्हणटाना, घरा संजेच्या मागण्याक आमी आल्तारे मुखार बसतना आमची नदर कोणाचेर पडटा? सुमयाचेर. प्रेज द लॉर्ड. सुमयेचेर केदाळा तुमची नदर पडटा त्या दाळा तुमकां ताची प्रसन्नतेचो अर्थ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर आमी देवा समोर बसो जाय, थोडो वेळ देवाक आमी दी जाय. हांगा आमकां अवकाश आसा. हर एका ब्रेस्तारा आमी हांगा नव्यानाक येता वय, नव्यानाच्या मिसा बलिदानान ताचे नदर घालता वय, आराधनांतय आमी ताचे नदर घालता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, मान तुका सुमया जेजू. आनी एक कंतार आमी गावया होगळापाचे आराधनेचे ह्या देवाक मान करचे. आमी आमकांच सर्वीस परा समोर समर्पण उबे रावया आनी आमकां भाऊ आमचो जॉन सांगतलो कंताराचो संको उबी रावया. सर्वीस पराक आमी मान बागोवया. सर्वीस परा समोर आमी उबे रावल्या. कोणा समोर आसा आमी? देवा समोर. बायबल सांगता तुमी देवा समोर येया, देव तुमच्या समोर येतलो. तुमी एक स्टेप काण गेल्यार देव तुमच्या तेवशीन 10 स्टेपां हाण घेतलो. त्या खातीर देवा समोर रावन आमी देवाक होगळाप दिवया, आराधन करया, स्तुती करया, ताका वंदन दिवया. पान संको 69 पेज नंबर 69. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವ ಕುಮಾರರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವ ಕುಮಾರನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮುಕ್ತಿಯ ದಾತನನು, ಭೂಸ್ವರ್ಗ ರಾಜನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನನು, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮುಕ್ತಿಯ ದೂತನನು, ಭೂಸ್ವರ್ಗ ರಾಜನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮುಕ್ತಿಯ ದೂತನನು, ಭೂಸ್ವರ್ಗ ರಾಜವನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನನು, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನನು, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಆತ ಮೇರಿಯ ಪುತ್ರ, ಕನ್ಯೆಯ ಕುವರ, ಪಾಪ ವಿನಾಶಿಯನು, ಮೃತ್ಯು ವಿಜಯಿಯನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವ. ಜಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವ. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ, ಆರಾಧಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮೇರಿಯ ಪುತ್ರನನು, ಕನ್ಯೆಯ ಕುವರನನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಮೇರಿಯ ಪುತ್ರನನು, ಕನ್ಯೆಯ ಕುವರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಪಾಪ ವಿನಾಶಿಯನು, ಮೃತ್ಯು ವಿಜಯಿಯನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಪಾಪ ವಿನಾಶಿಯನು, ಮೃತ್ಯು ವಿಜಯಿಯನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರರನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನು ದೇವ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ. हालेलुया 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 शुद्धनी हाथों बारों दजे स्तुति करिया हालेलुया 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 हरे रे 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 हालेलुया 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 दुनिया तमच्या जोडया गडीभर दोळे आमी दामपिया ह्या आराधनांत आमच्या खातीर सुमयांक हजार आसा. मोरी माय संत भक्तां सांगाता सर आमच्या विशेष बापान आमचो पात्रोन सांत भगवंतो लॉरेन्सा सांगाता आमच्या खातीर आज विनवणी करून दी. ह्या आराधनांत नव्यानांत युकरिस्ती बलिदानांत आमी आमकांच भेटयतना आमची सर त्या सावां बेसांवांनी बरोवन दी. जें कितें आमकां उणें पडलां भरती करून दिवन दी. आमकां आशिर्वादीत करून दी. आमचे थंयचे आशिर्वाद बेसांव हे कोण देवून येवन दी. आमची अस्कत काय सक्कड समी बोगसून दी. आमचे कश्ट आंकांत आमी सुम्याक समर्पण दिवया. क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसां. क्रिस्ताच्या येण्याक म्हणजे ताच्या परबेक ताणें महिमेवन जावन येवच्याक आमी तयाराय करते आसां. तशेंच ताच्या उतराद्वारी ताचे मिस्तेर आमी समजून जियेत आसतना
कृपा तो आमकां साक्रामेंताद्वारे दिता. सर्वेस्परा, आज म्हजें ग्राणें आयक, म्हजे मागणें विनवण्यो तुका समर्पून दिता. आज ह्या आराधनांत, ह्या युकरिस्तीक भेटवणींत ती म्हजी सक्कट त्या सावां तुका समर्पून दिता. पयस पयस तावन आमी आयले हांव जावंक पुरो हर एका ब्रेस्तारा ह्या पोन शेताक पांय थेंगतना सुम्याच्या कुरपेन आमी भरताव. ताची आशिर्वादां आमची जातात. ताचें उतर आमी आयकताव. ताचें उतर आमकां नितळ करता. ताचें उतर आमकां धैर्य दिता. ताचें उतर आमकां बोळ दिता. ताचें उतर आमकां घटाय दिता. तें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना सर्वेस्परा, सर्गींची जाणवाय जावन असो आत्मो, पवित्र आत्मो आमचेर पाठय. आनी सर्वेस्परा, तुज्या आशिर्वादांनी तूं आमकां भर. आज कितें आमी आयकताव, समजताव, तें सक्कड समज सारकें, अर्थ करी सारकें, आमी चीत दिवन आयका सारकें आमचीं काळजां मनां तूं उगड. आमकां तूं आशिर्वादान भर. सर्वेस्परा, आमची अस्कत कांय पळयनाका. तुज्या दयेन कावकळतीचो सागर बिरमतीचो दर्यो तूं आमच्या जिविताचेर तुजी दया देवून येवून दी. नमान मरिये, कृपेन बरले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा मोठ्या गाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. हावस्वर 1 ओळ 1 तावन 6. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयचो अधिपती जावन आसता हेरोदू गलिलिया प्रांत्याचो उपाराई आनी तसो भाऊ फिलिपो इतुरेयचो आनी त्रकोनीत प्रांताचो उपाराई आनी लिसानिया अबिलीना प्रांताचो उपाराई जावन आसता. अन्नास आनी कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. जाकारीच्या पुताक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मौन बदली जई, स्नान घेजई आनी पातकांचें बगसणें जोडी जई म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इसाइयान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक तळो बोब मारता, सुम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पयणाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडटलें, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कोट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशाकुळो देवाचें तारण देखतलें. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता मान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. बशी आमच्या जाग्यार.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumia Jesus. Argan tuka sumia Jesus. Tuka sumia Jesus. Boglap tuka sumia Maiman Jesus. tuka sumia Jesus. Maiman tuka sumia Jesus. Aradan tuka sumia Jesus. Aradan tuka sumia Jesus. Hallelujah. 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 मग शोभो भयणीनो आम्ही खंयच्या काळार आसाव क्रिस्त येण्याच्या काळार आनी ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी आमी कांतार म्हणटा ये जेजू आमच्या सोम्या जेजूक आमी आपयता आनी हाका आद्वेंत म्हणटा ह्या क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणटा आद्वेंत म्हळ्यार देवाचें येणें देव खरोच आमच्या मदें येतलो त्या खातीर आमकां सगळ्यांक दृढ रावोंक म्हणजे थीर रावोंक तशेंच जागी रावोंक आमकां देव आपोवणें दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणाच्या येण्याक क्रिस्ताच्या येण्याक तुमी म्हणूंक पुरो क्रिस्त ह्या संवसाराक 2025 इसवे पयलीं आयिल्लो न्ही गे आयिल्लो गे ना तो दीस आमी आचरण करता ताका आमी कितें म्हणटा नातालांचें फेस्त जेजू गोरवांच्या गोट्यांत जल्मल्लें फेस्त तें फेस्त आमी करूंक आद्वेंत ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळाक आमकां तयार आसा आनी तो 3 नमनेची 3 विशय आमी मतीन दवरूंक आसा एक आमची तयाराई नातालांच्या फेस्ताक खंयच्या फेस्ताक कुसवार करणं गर्दनाचे गोटे करणं नवे वस्तू हाडणं एक नेकेत्र शिरकावणो त्या निकेत्राक एक आतां बरो जिगी बिगी नेकेत्रां मेळटात ताका बल्ब घालणं या ऑलरेडी आमच्या तरणाट्यांनी सुरू केलां घराघरांनी जिंगल बेल्स म्हणून सांगो न्हू हें मात्र क्रिसमस गी हें मात्र क्रिसमस गी न्हय तें जायचें तें बैलें आमचें पूण ताका चड महत्व न्हय महत्व खंयचें की म्हळ्यार देव मनीस जालो कोणा खातीर म्हज्या खातीर देव मनीस जालो गॉड बिकेम मॅन आनी आमचे खातीर तो मनीस जालो हें सत परगट करचें आमी त्या खातीर तुमी पळयतात ह्या दिसांनी हांव पोरगांवांत आसलो दुबयंत आसलो पुरो मॉलांनी व्हडली व्हडली रूख घाल्यात काय म्हणटा ताका क्रिसमस ट्री थोड्यांनी चिंतलां क्रिसमस म्हळ्यार क्रिसमस ट्री थोड्यांक क्रिसमस असो न्हीज अर्थ गोतून आमकां बौतिजम घेतलेल्यांक क्रिस्तांवांक गोत्ता आसा थोड्यांक मार्केटींग जालां बिजनेस थोडी कांतारां म्हणून पुरो गायनां गांव पुरो अर्थ कळीत ना पूण न्हीज अर्थ कितें की म्हळ्यार म्हज्या काळजाच्या गोट्यांत हो एक गोठो त्या गोठ्यांत कोण जल्मला जेजू बौतिजमान जल्मला त्या जेजूक हांव मान करता आराधन करता त्या जेजूक म्हजें काळीज हांव तयार करता त्या खातीर आमकां एक तयारेचो काळ एक आमी क्रिसमस आचरण करता क्रिस्त जयंती म्हणटा नातालांचें फेस्त म्हणटा क्रिसमस म्हणटा क्रिसमस म्हळ्यार देव मनीस जालो गोरवांच्या गोठ्यान तो जल्मलो आमचे खातीर आमच्या सोडवण्या खातीर आमच्या सुडके खातीर त्या खातीर नातालांचें फेस्त सुडकेचें फेस्त खंयचें फेस्त सुडकेचें बिडुगडे इट इज डेलिव्हरन्स गॉड डेलिवर्ड अस फ्रॉम क्लचेस ऑफ बॉन्डेजेस एंड इविल त्या खातीर हें सुडकेची परबा कशी पास्काची परबा जैताची परबा तो जिवान जालो जैत जोडलें ताणें आनी त्या खातीर आमी क्रिसमसाक तयाराय करता एक दुसरें आनी एक तयाराय आसा हांव चिंता आदल्या आयतार असो वांजल आमी वाचलो न्ही गी सुर्याचेर चंद्राचेर काळबण पडटलें आनी सकड संगत्यो हालतल्यो आयकलें गे उडास आगी त्या दाडा तुमी भियोंक नजो तुमी धैर्यान जिये जाय संवसाराच्या वस्तूच्या बुलोवण्याक पाठ करी जाय ह्या तुमी ह्या संवसाराच्यांत काणां जेवणांत पिवून गम्मत मारच्यान तुमी पडोंक नजो देव आमकां जागवण दिता कित्याक जागवण दिता ताज्या येण्याक आमी तयार करूं म्हणजे तो आनी एक पावटी येतलो कसो येतलो वैभवान तो येतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
एक तयारी आमची नातालांच्या फेस्ताक, दुसरी तयारी आमची जेजू वैभवान येतलो. सांगया बळे. आनी तवळ जेजू येताना जेजू कुर्सार मोरोंक येता गी, मोरोंक येता गी, कश्ट सोसूंक येता गी. कित्याक करूंक येता तो? न्याय नीत करूंक येतलो, जजमेंट. आनी तवळ आमकां अवकाश आसचो ना. त्या खातीर हो अवकाश आमकां दिला. त्या खातीर आमची तयारी आसा पळया, क्रिस्ता येण्याक आमी तयारी करता. ताच्या पयलीं आमी देवाधीन जाल्यार आमकां पुलगत आसा देवाचें, जजमेंट न्याय तीर्प आसा. पूण तो येताना आमी तयारेन आसा जाय. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, सोर येताना सांगून येना. तशेंच क्रिस्ता पुताचें येणें, तशेंच देवा पुताचें येणें तशेंच जातालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर आमी म्हणटा तो वैभवान परत येतलो. खंयचो दीस, खंयची घडी, खंयचो वेळ कोणाकय कळीत ना. देवाक मात्र कळीत आसा, क्रिस्ताक मात्र कळीत आसा. तर एक तयारी आमी करची आमच्या नातालांच्या फेस्ताक, म्हणजे जेजूची सोडवणेचे आशिर्वाद पवित्रपणान आमी जियोंक आमकां एक अवकाश क्रिस्ता येण्याचो काळ. दुसरें, ह्या पवित्रपणान आमी क्रिस्ता येण्याक तयारी करता. प्रेज द लॉर्ड. तिसरें, क्रिस्त आमचे मदेंच आसा. जेजू देव आमचे मदेंच आसा. कसो आसा? खंयच्या द्वारे देव आमच्या मदें आसा? साक्रामेंता द्वारे देव आमच्या मदें आसा. वय गी 7 साक्रामेंत आसात न्ही गी. साक्रामेंताच्या कुरपेद्वारे तो आमच्या मदें आसा. देवाच्या उतराद्वारे तो आमच्या मदें आसा. त्या खातीर आज जेजू आमच्या दोळ्यांक दिसना जाल्यारय भावार्थाच्या दोळ्यान आमकां पळोवंक मेळटा. ताच्या आत्म्याद्वारे तो काम करता. त्या खातीर ह्या 2 येण्या मदें आमकां व्हरतें येणें देवाचें उतर, आमकां व्हरतें येणें साक्रामेंत. त्या खातीर हो आमचो भावार्थ, हो आमचो बरवोसो. त्या खातीर देव आमकां आपोवण दिता. क्रिस्त येण्याच्या काळार तुमी हांगा वाती पळयतात. सुमार कितल्यो वातयो आहात हांगा? 5 वाती आसात. ह्या वातयेक एक अर्थ आसा. एक वात, पयल्या आयताराची वात बरवोसो, होप. ताका आमी म्हणटा प्रावाद्याची वात म्हणटा. कित्याक गी म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत या नव्या सोल्ल्यांत आमकां जुआंव बाप्तिस्त सगळ्यांनी बरवोसो दिलो. अब्राहामांत हांव आयिल्लो बरवोसो जावं पुरो. आदामांनी येवेक देवान दिलें बरवोसो. थंयच्यान अब्राहामा मुखान, मोइशे मुखान, प्रावाद्या मुखान आयिल्लो बरवोसो तो कोरो जालो गी ना? जालो. कोणा मरिफात कोरो जालो? जेजू मरिफात कोरो जालो. कितें सकड तांणी प्रवाचन केल्लें क्रिस्त येण्यांत तें सत रुजू जालें. त्या खातीर प्रावाद्याची वात म्हळ्यार देव बरवोसो दिल्लो देवान तो खंडूंक ना, सांडूंक ना. आमकां त्या बरवोशान जैत आसा. त्या खातीर आमकां आपोवण दिता क्रिस्त येण्याचो काळ बरवोशांची येया. जावं पुरो थोडी पिडेंत आसात, अस्कत जावन आसात, आस्पत्र्यांत आसात, मरणांती पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, सुबार नमणेचे, विविध नमणेच्यो विधवळी तुमकां आसात. बायबल आमकां सांगता बरवोसो सांडिनाका. सांत पाऊल सांगता मरण येत जाल्यार तूं भावार्थ सांडिनाका. पातये साया ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर आज क्रिस्त येण्याचो काळ ह्या पवित्र सभा आमकां बरवोसो दिता. आमची नोवेनां, आमची आराधना, आमची युकरिस्ती बलिदानां आमकां बरवोसो दिता. त्या खातीर आमी बरवोसो सांडटाना कितें जाता? मनीस निराश जाता. वय गी ना? निराशपण आमकां येता. जीवघाताची चिंतपां येतात. थोड्या दिसा आदी म्हाका भयण फोन कर सांगताले म्हाका जीवघाताची चिंतपां येतात. फादर जीव नाका म्हूण बोगता. पळया केदाळ आमी बरवोसो सांडटा तेदाळ कितें जाता? आमचे भितर रितेंपण येता. रितेंपण म्हळ्यार एम्प्टी. कितेंच ना. रितें सकड आसो न्ही कितें ना म्हणल्यार बरी. लोनलीनेस आमी एकसुरी म्हूण बोगता. प्रेज द लॉर्ड. पूण देव सांगता तूं एकसुरो न्हय. इमॅन्युएल म्हळ्यार कितें? व्हडा साळ्यान सांगा. देव आमच्या काळांनी म्हजे सांगाता म्हण सांगा. देव म्हजे सांगाता आसा. सदां काळ आसा तो. 365 days 24 hours तो आमच्या सांगाता आसा. प्रेज द लॉर्ड. देव नातुल्लो जाल्यार आमी हांगा कोणी येती ना आज.
राती न्हिदली उठती ना आमी प्रेज द लॉर्ड ताजो जीव आमच्या भितर आसा ह्या दिसांनी तुमी पळयतात सबार मोरनां घडलीं न्ही गी हर एक दीस आतां युट्यूबा आयल्यान सद्दां त्या दैज जिरगी आनी खंयच्या चॅनलां बरोबर मोरनां येतात हांव पळयता आसता कितलींशीं तरणाटीं सरलीं कितलींशीं परस हांगा उद्यावरान म्हणटा दिसता न्ही गी जोडी दोगां सरलीं घोव बायलां तांणी चिंतूंक ना कोणीय चिंतूंक ना आमकां कळीत ना फाल्यांचो दीस आसा की ना कळीत ना त्या खातीर देव आमचे सांगाता आसा सोमी आमचे सांगाता आसा जेजू आमचे सांगाता आसा हो बरो असो हांव पयण करतना काम करतना कितेंय करतना म्हजी भुरगींपणां देव आमचे त्या खातीर आमच्या जिवितांत देव एबसेंट जावंक नजो देव एबसेंट जाल्यार लायफ अपसेट जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर आमकां कितें दिता बरवसो दिता त्या खातीर ती वात आमी पयल्या आयतारा पेटयता आतां येवचो आयतार येवचे तर आज हांवें काडलें वाचप येवच्या आयताराचें सांगता तें वाचप कितें गे म्हणून येवच्या आयताराचें आमकां वाचप देवाच्या उतरा विशयांत या जाणता तर जुवां आपोवणें दिता आमकां देवाचो पाटलाव करूंक आनी एक वात आमी पेटयता त्या वातीचो संकेत जावन आसा बेतलेहेमाची वात कित्याक म्हळ्यार बेतलेहेमांत जेजू आनी मोरयेची जुजे आनी मोरयेची ती वाट आमकां उडासा काडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां कळीत आसा ती गर्भेस्त जातना कानेशमारी सुरू जाता कानेशमारी सुरू जातना तांणी वसत जाय पडटा आनी ती वाट गर्भेस्त ती पावतना थंय ताका छत्रान जागो मेळना म्हळ्यार आमच्या जिवितांत हे बेतलेहेम आसा आमी समकता ह्या वाटेन जावं पुरो जुजे ताजे सक्कड काम सांडून तो एक सुतारी मोरी गर्भेस्त स्त्री खाण घेवन तो चलोवन कानेशमारीक येता ताजे कश्ट आमी नियाळटा ताची वाट आमी नियाळटा त्या खातीर आमी म्हणटा म्हज्या जिणयेच्या वाटेन जेजू आसतना म्हाका बेना सर्वेस्पोर देव तुजे सांगाता आसा मोरयेक सांगलें जुजेक सांगलें त्या खातीर आमी त्या बेतलेहेमाच्या वाटेन जुजे आनी मोरये सांगी समकता आमच्या जिविताची वाट आसा कुटुंबाची वाट आसा त्या वाटेन आमी समकोंक आसा तर कशें जुजे आनी मोरी भावार्थ तांणी सांडूंक ना आमकां भावार्थाच्या वाटेन चलोवंक सोमयाच्या वाटेन चलोवंक आमकां ती तो आयतार आमकां आपोवणें दिता तिसरें आमी पळयता तिसऱ्या आयतारा आमी एक पिंक कॅन्डल दवरल्या तातूंत बरयलां जॉय म्हूण जॉय म्हळ्यार कितें आमकां आमच्या जिवितांत आमकां आनंद दिता खरो आनंद आमकां देव दिता त्या खातीर ह्या संवसारी वस्तूंनी संवसारी खंयच्याय मनोरंजनांनी मेळनातलो आनंद क्रिस्त आमकां दिता त्या खातीर आमी म्हणटा तो आयतार रिजॉयस सर्वेस्परा थंय तुमी संतोश पावा उल्हास पावा कित्याक देव तुमचे मदें देवून येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी त्या वातीक म्हणटा आमी शेफर्ड्स कॅन्डल म्हळ्यार गोवळ्यांची वात म्हळ्यार देवाचो संदेश कोणाक आयलो गोवळ्यांक आयलो रावळ्याराक कोसोवंक ना रायांक कोसोवंक ना गोवळी कोण ते सादे मनीस ते उजो घालून युवाच्या वेळार बसून आसले दग तापोवन आसले आनी तांचे हिंड राखून आसले जागे आसले आनी तांकां देवदूत संतोशाची खबर हाडटा मनशांक कितें सांगता आमी गोवळ्या बरी सादी जावंक जाय गोवळ्या बरी आमचें जिवीत जावंक जाय कित्याक तांचे थंय आसलें समर्पण ह्या त्यागाचें जिवीत आनी आज आमकां संतोश बरी जाया केदाळा संतोश येता आमी आमकांच देवा समोर तक्स येताना देवा समोर आमी देंवतना आमकां संतोश येता ताजे उपरांत आमी पळयता पीस म्हणजे देवाची शांती आमच्या भितर देवान येता एंजल्स कॅन्डल चवथ्या आयतारा आमी देवदूताची वात म्हणटा आनी ह्या वातीत वरी आमकां देवदूत कितें हाडून येता शांती ह्या शांती ह्या संवसारी मनशाक ती शांती जेजूची ती आमकां पाठयतात त्या खातीर आमी राखण बुडव्यांचें मागणें म्हणटा राखण बुडव्याचें कंतार म्हणटा आनी देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या म्हज्या तबेन दिला हें मागणें म्हणटा आमी देवाक समर्पण बुडवे आमकां राखतात देवान आमचे खातीर नमी येरले आनी तशेंच आमी पांचवी वात आसा आमी
क्रिस्मसाच्या राती ती पेटोवची क्रिस्ताची वात तुम्ही पळयतात क्रिस्ताची वात आमी विशेष मापान पास्कांच्या राती पेटयता पळयल्या की ती वात धरन म्हळ्यार क्रिस्त आमचो उजवाड क्रिस्त आमचो मोग देवाचो मोग गोरवांच्या गोठ्यान देवान आयला देवाचो त्याग गोरवांच्या गोठ्यान आमकां मेळटा देवूच मनीस जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या खातीर मग भाव भयणीनो आज आमकां हर एकल्यांक एक आपोवणें आसा त्या आपोवणें जावन आसा सर्वेस्पराच्या मेटान सोमकोंक बरोशान भावार्थान संतोशान शांतीन मोगान बरोशान भावार्थान संतोशान शांतीन आनी मोगान आमी सोमकोंक आमकां नातालांचें फेस्त म्हणजे सकट आशिर्वादां आमकां क्रिस्त येण्याच्या काळार ही सकट आशिर्वादां आमकां ताका आराधन करतना आमकां मेळटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुमियान जेजू होगळाप तुका सुमियान जेजू महिमान तुका सुमियान जेजू हालेलुया एक घडी भर दोनी हात वयर उबारून आमी देवाक अर्गां दिवया हालेलुया हालेलुया व्हड्या ताळ्यान व्हड्या शब्दान व्हड्या सक्तीन तुझ्या बरोवशान तुझ्या भावार्थान तुझ्या मोगान तुझ्या शांतीन तुझ्या आशिर्वादान तुझ्या कृपेन तुझ्या पेकोवणेन आमकां भर जेजू आमच्या जिवितांत केदींच बरोवसो भावार्थ सांडे नासता आमी केदींच तुज्या दुखान जियेन आसता तुजे सांगता जिवंक कृपा दी जेजू ये जेजू आमच्या सोम्या आमकां तुजी कृपा तुजी काकूळ तो ह्या करेजमाच्या ह्या विशेष मापान आदवेंताच्या काळार आमकां फावो करया नवेनान फावो करया आराधनान फावो कर जेजू हालेलुया हालेलुया हाले प्रेज द लॉर्ड तळयो पेटोवन आमी देवाक अर्गां दिवया हालेलुया 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 ह्या दिसांनी साबार जण गोवा येतात वय गी कोणी गेल्यात की तुमी वचून आयल्यात की गोवा गेल्यात की आं ओके व्हेरी गूड कित्याक गेल्यात कित्याक गेल्यात फ्रांसीस सावेरा पळोवंक गी काल्याक गेल्यात ताजी कूड पळोवंक गी कूड तुमकां टीव्हीर गेल्यार दिसना युट्यूबार पुरो मेळटा आतां सकट लायव्ह आसा त्या दीस सगळे प्रोग्राम हांव परगांवांत आसलो लायव्ह पळयल्ले हांवें कितें पळोवंक म्हण येता तें आमी गोवा वेचें भावार्थाची आमचें पयण भावार्थान मागोवंक वेता हांव कूड पळोवंक न्ही कूड ना थंय कूड गेल्या देवा लागीं ती तेची रेलीक ताका कितें म्हणटात रेलीक सान फ्रांसीस सावेराची रेलीक त्या खातीर कोणी कूड बॉडी म्हणना ती उरल्या रेलीक जावन उरल्या आतां रेलीके कडेन असो उद्देश कितें म्हजो आनी तुजो कितें पयलें उद्देश कितें मागोवंक कित्याक हे पयण आतां तुमकां सांगलें न्ही बेतलेहेमाचें पयण जुजे मोरयेचें पयण बोरवशाचें भावार्थाचें पयण ती संतोशान थंय तावन देवाची कृपा मेळोवन फाटी येतात त्या खातीर तुमी इतल्या पयस तावन हांगा तावन येतना तुमी हें पयण करतात भावार्थाचें पयण बोरवशाचें पयण थंयसर लायन एक रावंक आसा थोडी म्हणाली म्हाका 3 वरां रावात जे फादर पूण बोर जावना तेर्स्कर नासलें हांव वांजेल करते आसलें हांव दैवी काकुळतीचो तेर्स करण्यास कसो वेळ गेलो कळोवंक ना थंय लागीं येतना एक व्हरतो अनुभोग जालो त्या खातीर आमी वेचे कोणाचो अनुभोग आमकां जाता जेजूचो कोणा मरिफात जाता सांता मरिफात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते पिकनीक न्ही ते एक यात्रीक पयण त्या खातीर 10 वर्सांक एक पावटी ती कोडू ती रेलीक ताची सकल देंवयतात आनी ही 18व्या पावटी सकल देंवोवची म्हणजे सुमारे 500 वर्सां तावन ताची ती रेलीक थंय आसा ती कूड रेलीक जाल्या त्या जाग्यार उरल्या ताची मात्र न्ही साबार जाणांची आसा जॉन मारिया वियानी आनी पाद्रे पियो साबार जाणांची कित्याक तांचे थंय देवाचें उतर जीव आसा म्हण दाखयता प्रेज द लॉर्ड कितें जीव आसा कितें जीव आसा ते कोणाच्या उतरान बरलेले व्यक्ती देवाच्या उतरान बरलेले व्यक्ती तुम्ही पळयल्यार ह्या फ्रांसीस सावेराक ताच्या जिवितांत एक आशा आसली
आशा कितें गे म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत हांवें श्रेश्ठ जाय ताका उणें कांय नासलें तो दुबळो न्ही पयशे आसले म्हणजे ग्रेस काय आसली ताचे लागीं शिकोवंक जाणवाय आसली युनिवर्सिटीक वचूंक पयशे आसले सकट आसले आनी त्या खातीर तो धांवतलो ह्या संवसारांत धांवोन 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 ताणें चिंतलें हांव सगळो संवसार जिखत जायी आनी ताका मेळ्ळलो व्यक्ती सक्तेवंत व्यक्ती तो जावन आसलो इग्नेशियस लोयोला. इग्नेशियस कितें करता तो स्पेनांत झुजारी तो संवसाराचो झुजारी राष्ट्राचो झुजारी जावन आसलो. झुजारी तुमकां कळीत आसा तो झुजारी तांच्या आंगाक गुळे पडल्यार मुकल्या तांच्या वैरीक ते सुलवयतात ते भियेनात मरणां भियेनात त्या खातीर तांकां तशें ट्रेनिंग डिसिप्लीन करनासतात वय भियोंक ना. झुजारी तरनो हे झुजांत आसतना ते पांयाक गुळो पडोन चिकित्सेक आस्पत्र्यांत आसतना ह्या ताच्या भलायके खातीर ताका दवरतना आस्पत्र्यांत ताका थंय बोर जातना थोडे बूक विचारले ताका सांता भक्ताचे बूक मेळ्ळे. सांता भक्ताचे बूक काडून घेवन बायबल वचूंक ताणें धरलो. बायबल वचून धरलेलो इग्नेशियस लोयोला कितें करूंक लागलो तो परिवर्तन जालो. ताच्या जिवितान देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें. पळया देवाचें उतर प्राप्त जाल्लो व्यक्ती क्रिस्ताचो झुजारी जालो आनी त्या खातीर तो येवन आनी कितें ताजें शिकचे म्हणून तोय युनिवर्सिटीक सर वताना ताका मेळ्ळो तरणाटो फ्रांसीस सावेर सुरू आसूंक पुरो हो कोण इतलो मलगडे प्रयासो हांगा आयला आनी ताजे कडेन संवाद करूंक लागलो म्हूण दिसता. आनी तो वळो सान फ्रांसीस सावेराच्या मतीन कितें आसा तें इग्नेशियस लोयला कळटा. इग्नेशियस लोयल ताका कितें सांगता सगळो संवसार जिखोवन आत्मो होगडायल्यार कितें फायदो. मार्कस एवांजेल 8व्या अवसरांतलें उतर 31 to 34 तुमी वाचतना सगळो संवसार जिखोवन आत्मो होगडायल्यार कितें फायदो. पळय देवाचें उतर 2 तरेची तलवार. देवाचें उतर जुआंक प्राप्त जालें. देवाचें उतर आमच्या ह्या पात्रोन सांसा लॉरेसा प्राप्त जालें. देवाचें उतर सांता भक्तां प्राप्त जालें. देवाचें उतर मोरयेक प्राप्त जालें. देवाचें उतर सान फ्रांसीस सावेराक सान इग्नास लोयोला द्वारे प्राप्त जालें. आज देवाचें उतर ह्या नोवेनाद्वारे तुमकांय प्राप्त जाते आसा. थंयच देवाचें उतर तशी रेलीक आमी पळोवंक वता आसतना आमकां प्राप्त जाता. ताचे देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यान तो आज ताजो आत्मोय सलवार जाला तोय शांत जाला तो आज संवसारांत जिखला. प्रेज द लॉर्ड. संवसाराच्या नदरेन न्ही देवाच्या नदरेन तो संवसार जिखला. संवसाराच्या नदरेन न्ही आमचो पात्रोन सांसा लॉरेस देवाच्या नदरेन संवसार जिखला. आज हांवें तुवें संवसार जिख जाय देवाच्या नदरेन मनुश्याच्या नदरेन न्ही. आज सगळ्यांक सेलिब्रिटी जावंक आशा आसा सगळ्यांक फेमस जावंक आशा आसा पूण आमी ह्या संवसारान फेमस जाल्यार पावना. क्रिस्त सांगाता सोमकतना क्रिस्त आमकां फेमस करता. क्रिस्ताच्या मोगान आमी भरतना क्रिस्त आमचे मरिफात वावर करता. आनी त्या खातीर केदाळा तें उतर आयकल्लो फ्रांसीस सावेर बदल्लो. इग्नास लोयोला पाप साहेबा कडेन वचून कशें एक ऑगस्टीन म्हणल्यार ह्या जाकाना ताणें इगर्ज माता पडली प्रोटेस्ट करना. तो वळो पाप साहेबा लागीं वचून तो म्हणा लागलो हांव इगर्ज माते खातीर झुजोवंक विशेश आशिर्वाद तो घेता. त्या खातीर आमकां पळयता जेजुईत मेळाचे ह्या जाक ताचें मूळ इग्नेशियस लोयोला आनी त्या एका पंगडाचो सांदो फ्रांसीस सावेर. आनी देवाच्या उतरान प्रेरण जावन तसो गांव सोड म्हाका अवकाश मेळलो. हांव स्पेनाक वता आसतना थंय फ्रांसीस सावेराच्या गांवाक वेसो ताणें जल्मल्लो जागो. कित्याक म्हजी पिरगज पालडका आमचो पात्रोन सांत इग्नास लोयोला आनी आमचे कोपेल आसल्या ते इगर जाल्या तेच फ्रांसीस सावेर. त्या खातीर म्हाका आशा आसली ते वचत जाय म्हणून त्या बॉम्ब जिजसाका मस्तुबटी गेला आनी थंय ताचे जल्मल्ल्या जाग्यार श्राइन आसा थंय बजिलिका आसा थंय मागणें चलतें आसा. बारी बरो जागो सादो गांव साद्या कुटुंबांतावन तो आयिल्लो आनी देवाची कृपा ताका थंय मेळिल्ली. जावं बरो ग्रेस काय ताचे थंय आसली देवान ताका आशिर्वाद केल्लें आनी त्या खातीर तो संवसारा सुवार्ता परगट करून जपानाक चायनाक वता आसतना मोरोक्कोच्या वाटेन तो सरता. आमच्या गांवाक टुट्युगोरी ह्या करावळी प्रदेशांत तो येवन सुवार्ता परगट करता. तांकां भास कळीत नासली. ताच्या हातांत आसलो कुरीस आनी एक कोंत आनी एक बायबल. तांकां देवाची भास कळीत आसली देवाची भास मोग. त्या मोगान ते संवसार जिखले. देवाचें उतर कळीत आसलें त्या खातीर ते देवाचें उतर तांकां सुटका दिवंक लागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
तर मग भाव भयणीनो आज आमी वाचलें उतर आनी येवच्या आयतारा आमी वेता आसतना आमकां भावार्थाच्या वाटेन चलोवंक आमकां आपोवणें दिता तें जावन आसा तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयेचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपराई आनी ताचो भाव फिलिपू इतुरेयचो आनी त्रकोत गांवाचो उपराई लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपराई अन्नास आनी कायपास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या वेळार जाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यान देवाचें उतर प्राप्त जालें. पण कितें सांगता बायबल 7 जाणांची नांवां सांगता बायबल. थंय संवसारी राय आसात आत्मीक आसात अन्नास आनी कैपास आत्मीक वडील. संवसारी राय आमी पळयता चक्रवर्ती कोण तिबेर पोन्स पिलात हेरोदो तशेंच हेरोदाचो भाव फिलिप आनी लिसानिया 5 जण राय आनी 2 जण आत्मीक व्यक्ती. आनी लोक बारी सोबीत रितीन सांगता ह्या 7 जाणांची नांवां ऐतिहासीक नांवां तो तशा वांजेलान बरयता. पूण ह्या 7 जाणांकी देवाचें उतर प्राप्त जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या 7 जाणांक देवाचें उतर प्राप्त जावना. कोणाक प्राप्त जालें देवाचें उतर? स्नानदातार जुआंक. बायबल म्हणटा जाकारीचो पूत आमकां कळीत आसा जाकारी भुरगीं नासली. एलिझाबेथ वांज जावन आसली. वांज म्हणल्यार एलिझाबेथीक देवान आशिर्वादीत करना जुआंव बाप्तिस्ताक दिलो. एक मिसांव देवान एलिझाबेथीच्या गर्भान घालें. सोडवणो मोरयेच्या गर्भान देवान घाली. त्या खातीर हर एक जल्मोवची भुरगीं देवाची ती आशिर्वादां. त्या खातीर आमी पळयता आमी ल्हान आसतना मागताले हांव सर्वेस्परा ह्या म्हज्या भुरग्याक ह्या म्हज्या पुताक ह्या म्हज्या धुवेक तुज्या सेवेक तुजी खुशी जाल्यार विसून काड म्हूण आमी मागताले. हांव म्हाका आज कळीत ना कितलीशीं आवय बापूय मागतात की कोण ना म्हणून. जाकारी एकलोच पूत जाकारीक देवान जाकारीक असलो एकलोच पूत जुआंव देवाक भेटोवन दिलो. मोरयेचो एकलोच पूत आमचो सोडवणदार देवाचो पूत तो जालो. मग भाव भयणीनो अरण्यान तो आसतना देवाचें उतर ताका प्राप्त जालें. अर्थ कितें? ते राय राजवडकी चलोवन आसले. संवसाराच्या बुलोवण्यान ते आसले. अन्नास कैफास तांकां मेळिल्लो अवकाश तांणी बऱ्यान गळसूंक ना. तांचें वडील पोवणो जावं पुरो आत्मीक जिवीत जावं पुरो त्या जाग्यार आसले पूण देवाक मेसवोनच्या त्या जाग्यार पावोंक नातले म्हूण दिसता. नाजाल्यार ते जेजूक मरणाचें फर्मान दिते नातले. जुआंव खंय आसलो? जुआंव अरण्यांत आसलो. आनी ह्या अरण्यांत बायबल आमकां सांगता थंय तशें खाण जावन आसलें मोव आमकां कळीत आसलें. मोवाचें मोसू मोव खातालो तो. या आमी म्हणटा थंय आसलें कितें वस्तू पालो गे आनी कितें मेळटा गे तें तो खातालो. वस्तूर तो न्हेसनातलो. मोठ वर्षाचें जिवीत तो न्हेसतलो. जावं पुरो रुखाची या पानां तो न्हेसून आपणाचें जिवीत ह्या सामड्याचें कितें न्हेसून आसलो. म्हणजे तुमी चिंत्या तो केदाळा तरणाटो जालो ताका परिपिकाय पावलो तो अरण्याक गेलो. अरण्या कित्याक गेलो? एक प्रिपरेशन आमी कशें क्रिस्त येण्याचो काळ करेजमाचो काळ म्हणटा हांव तशेंच ताच्या जिवितांत एक तयाराय करूंक गेलो. तयाराय कित्याक करूंक गेलो? देवान ताका मिसांव दिल्लें आनी तें मिसांव देवान ताच्या काळजान घाल्लें. त्या खातीर तो तयाराय करतलो. मोटिवेशनाचें जिवीत तो जियेतलो. आनी थंय बायबल आमकां सांगता अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. पळय थोडे फावटी आमी आमच्याच मनोरंजनांत आसता आमकां देवाचें उतर प्राप्त जायना. पार्टी गम्मतांनी देवाचें उतर प्राप्त जायना. प्राप्त जावचें केदाळा कोत्ताय लायफान कश्ट येताना अरण्य येताना डेजर्ट एक्सपिरियन्स जाताना आमकां देवाचें उतर प्राप्त जाता. खंय एक रेतेरेक येता हांव आसा लॉरेसाच्या पांया तळी येता हांव मागता हांव नव्यानाक येता हांव देवाची स्पर्श आमकां जाता. त्या खातीर मग भाव भयणीनो आज आमी नव्यानाक आयल्या हांव मात्र न्ही आमच्या जिवितांत कसलें तें अरण्य आसा. कसले कश्ट आसात. कसले अंधकार बनपस बंदोडे आसात. आमी सुटका जोडी जाय
त्या खातीर लॉरेन्साच्या पांया तळी झिजून आमकां आपोण हाडल्यान. त्या खातीर ह्या आराधनांत त्या सुमयेचो स्पर्श आमकां आज तो दिते आसा. देवाचे उतर कितलोसो लोक हजारांनी लाखांनी लोक आसा, पण आयुष्य दिसा देवाचे उतर प्राप्त तुमकां जाते आसा ह्या आराधनाद्वारे, ह्या विशेष नोवेनाच्या मागण्याद्वारे, युकरिस्ती बलिदानाद्वारे ताका देवाचें उतर प्राप्त जालें. आनी केदाळा देवाचें उतर प्राप्त जालें. बायबल आमकां सांगता देवाचें उतर 2 धारीची तलवार. देवाचें उतर उजो, तें उलपायता, परिवर्तन हाडटा, तें पसार जाता. देवाचें उतर हातोड्या सारकें, उज्या सारकें म्हणून आमकां जेरेमिया प्रवादी सांगता 29:23. देवाचें उतर पावसा बरी म्हणून आमकां इसाइया सांगता 50:5, 10:11. ते ताचो कितें करूंक आसा तें करूनू देवा तें फाटी वेतलो म्हणून आमकां इसाइया प्रवादी सांगता. देवाचें उतर आमकां जाणवाय सांगता सर आल्या पाल्या वरवीं ह्या लेपा वरवीं व्हरतें म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. आनी किर्तनकार आमकां सांगता देवाचें उतर आमकां गूण करता म्हूण किर्तनकार सांगता. किर्तनकार परत आमकां सांगता पपसली काळजां तो गूण करता, तांची गाय तो बांदता. आनी कित्याक सर्वेस्पोर देव तुजो भलायके दातार जावन तुज्या सांगाता येता. कालच्या वासाप आसलें जेजू कशें गूण करता गे म्हणून. जेजूनी सांगलें भलायकेंत आसलेल्यांक वैजची गरज ना, पिडेंत आसलेल्यांक गरज आसा. त्या खातीर म्हळ्यार आमच्या भितर अशें अरण्य पिडा शिडा आमची अस्कत काय आमचें उणें पळोवन. आनी हो कितें करी लागलो केदाळा देवाचें उतर प्राप्त जालें. अरण्यांत तो भायर येयलो. म्हणजे आमी कितें करी जाय देवाचें उतर आमकां मेळटना आमकां सुडसुडाय फाटी मेळटा. एकसूरपण आमचें पयस वता, आमचे रितेपण पयस वता, जीवघातीची चिंतपां पयस वतात. पिडे शिडेक आमी भियेनाव, आमच्या जिवितान आमी कांगाल जायनाव. कित्याक देव म्हजे सांगाता आसा. इमॅन्युएल. ते दाडा क्रिसमस जेजू आमचे सांगाता आसा. हर एक दीस, हर एक घडये, हर एक मिनट तो आमच्या सांगाता आसा, आमकां चलयता. त्या खातीर आमी देवाचें उतर वासी जाय, देवाचें उतर नियाळी जाय, देवाचें उतर आमी परत परत आमच्या तोंडांनी ती बसोवणी आमी सांगत जाय, आमकां आशिर्वाद मेळटा. आनी तो कितें करता आपणाक मेळ्ळेलें उतर तो भायर येवन जॉर्डान न्हंयत लोकां परगट करता. लोकांक ताच्या रितेपणांत हांव, ताच्या अरण्यांत हांव, ताच्या पथकांत हांव, ताच्या पिडेंत हांव फाटी आपयता आनी सांगता तुमी सोमया समोर येया, देवा समोर येया. तुमच्या संवसारांत तुमी बुडोवन आसा नाकात. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता जाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मन बदली जाय. पण देवाचें उतर भितर वता आसतना तो प्रावादी जाता, तो बरवोसो दिता, तो बावर्ताक लोकांक फाटी हाडटा, संतोशाची सुवार्ता तो परगट करता. देवाचो मोग कितें म्हूण तो तांकां दाखयता. तो सांगता तुमी मन बदली जाय, स्नान घे जाय, पातकांचें बोगसाणें सोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. आनी कितें जालें पातकाचें जिवीत बदली जाय. अरण्य आमचें पातकाचें जिवीत, तें पातकाचें खोंड म्हाका तुका कळीत आसा आमच्या भितर कितें आसकत काय कितें उणेंपण आसा. त्या खातीर ह्या काळार एक बरें सुटावें कुमसार जावन आमची काळजां नितळ करून काळजाच्या गोठ्यान जेजूक आमी स्वागत करूंक आसा. आनी हें पूर्ण जाता प्रवादी इसाइयान सांगलेलें बरी. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोमयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पयणार रस्तो नीट करा, हरये फालकें भरतलें, दोंगर आनी पर्वत तोकसून हाडटलें, वांगडे तिंगडे रस्ते नीट जातले, कर्कट्यो वाटो सफाय जातल्यो आनी मनुश्य कोळो सगळे मनुश्य कोळ देवाच्या तारान जोडटले. म्हळ्यार कितें अर्थ सोम्याक आमच्या जिवितान वाट तयार करूंक आसा, आमच्या जिवितान वांकडे तिंगडे कितें आसा वाट सारकी करूंक आसा, फालकें आमचे भितर कितें तें उणेंपण आसा तें सारकें करूंक आसा, दोंगर पर्वत देवा विरोध कितें सक्कड आमी पावल्या पयस पावल्या लागीं येवंक आसा, आनी कर्कोटे वाटो आमच्या जिविताच्यो सारक्यो जावंक आसात. आनी तवळ आमी थाराण देखतेले हांव थाराण मात न्हय सुडका वा थाराण वा सुडका ह्या भलायकी आमकां मेळटली. तर तोच जेजू ह्या आराधनांत आमकां आपडून दी. तोच जेजू
आज लॉरेसाच्या ह्या बाजिलिका कायलेल्या आमकां हर एकल्यांक अभिषेक करून दी. हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां एक आशीर्वाद जावन दी. मात्र न्ही आमी नतालांच्या फेस्ताचरण करच्या वक्ता आमकां तो ताच्या आशिर्वादान भरोवन दी म्हणून आमी आयच्या ह्या विशेष आराधना वेळार आमी मागया. आमी सतकड उबी रावया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. एक घडी बोर दोळे आमच्या दांपया. आमची अस्कत काय देवा मुखार आमी वळखून घेवया. देवान म्हाका तुका भलायकी दिली जाल्यार आमी ताच्या मुखार आमकां सतक्षी जाय. आमचें ओडपण न्ही, आमचें अहंकार न्ही, आमचो गर्व न्ही, आमचो स्वार्थ न्ही. सर्वेस्परा लानवीकाय, बोळेंपण, काळतेपण म्हजे थंय तूं दी. कसो तूं ल्हान जालोय, कालतो जालोय, त्या गोरवांच्या गोठ्यांत म्हजे खातीर तूं आयलोय. आज म्हज्या जिवितांत कितें कडस्कत काय आसा सर्वेस्परा, ताका कारण तूं न्ही, हांव जावन आसा. जी म्हजी पातकां म्हजे भितर आसात ती म्हाका गूण कर सर्वेस्परा. तुज्या मोगान म्हाका भर सर्वेस्परा. तुज्या आशिर्वादान म्हाका अभिषेक कर सर्वेस्परा. आयच्यान म्हजी पातकां हांव कांटाळटां, पातकां हांव ती सांडटां. जेजू हांवे पातकी म्हजे वयर दया दाखय. आमचे दोनी हात वयर उबारुया, दोनी हात वयर उबारया. दोळे उक्ते करून येवकरिस्ती पळया आनी दापोवटी सांगया, सुमया जेजू हांवे पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सुमया जेजू हांवे पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सुमया जेजू हांवे पातकी म्हजे वयर दया दाखय. व्हडा ताळ्यान. सोम्या जेजू हांवे पातकी म्हजे वयर तुजी दया दाखय. सोम्या जेजू हांवे पातकी म्हजे वयर तुजी दया दाखय. चक्कर सांगाता. सुमया जेजू हांवे पातकी म्हजे वयर दया दाखय. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान. हालेलुया, व्हडा सुक्कान. हालेलुया, 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 हालेलुया. पापी येसुवे करुणे तोरिरी. सत्कार सांगा म्हणया. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी, करुणे तोरिरी. ना द्रोही येसुवे, ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडिरी, क्षमेया नीडिरी. ना द्रोही येसुवे, ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडिरी, क्षमेया नीडिरी. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी. ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडिरी. ना पापी येसुवे क्षमेया नीडिरी. सांगाता. ना पापी येसुवे दोन्ही हात आमच्या वयर उबारून करुणे तोरिरी. ना द्रोही येसुवे, ना द्रोही येसुवे क्षमेया नीडिरी, क्षमेया नीडिरी. वडा ताळ्यान. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी, क्षमेया तोरिरी. ना द्रोही येसुवे
शमेय निडिरी शमेय निडिरी दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरया दोळे आमचे दंपया आज हांवें सांगलें आमी हांगा सर्वेस्परा समोर आयले हांव कसले कश्ट अरण्य आमचे भितर आसा आमच्या कुडीन पिडा आसा अस्कत काय आसा उडयो घेते आसा हांव तकले थावन पांया पर्यंत विश्व जेजूक समर्पण दिया तो आमकां ह्या आराधनांत आपडूं दी तुमच्या कुटुंबान कोणी पिड्यांत आसात हार मारल्या मरणान ती पिडे गोळाक जाल्यान कॅन्सर तसली पिडा आसा हांतुळणार आसात ह्या परगांवांत ती हांगा आसात मागोवंक सांगलां समर्पण ह्या पवित्र तळार तुमी मागा जेजू तुमकां तशी प्रसन्नता आमच्या मदें आसा 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या पडलो जेजू मेल्ल्या लासारा जीव दिल्लो जेजू कुरड्या दोळे तोंड्या पांय मोन्यांक उलोवं बेऱ्यांक आयकोच्या मेल्ल्यांक जीव केल्लो जेजू जावं पुरो तुजो पोत दुये खातीर मागा जाय कॉलेजीन शिकतात भुरगीं तुमचें उतर आयकनात तांचे खातीर मागो जाय तांकां बरो सैरीक जाय मागो जाय बरें काम जाय मागो जाय भावार्थान मागण्यांत आनी वाड जाय तुमी मागा कितें अस्कत काय आसा कितें उणेपण आसा सर्वेस्परा कसो तो सुंकागार तुज्या मुखार रावलो हांवें पातकी म्हजी दया दाखय आज ह्या पवित्र तळार ह्या जाग्यार हांव रावलां म्हाका कुडीची भलायकी आत्मीक भलायकी मानसीक भलायकी सामाजीक भलायकी फावो कर मागण्यांत भावार्थान म्हाका घट कर भाव हें भलायकेचें गायन गायतना आमचे दोळे दंपून काळ जाता हांव न्हू आमी विशेष मापान ताजी प्रसन्नता आमचे भितर देंवन येवं दी आमच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी तुमी म्हाका तुमचे त्या सवा समर्पण जेजू ह्या पिडेत हांव म्हाका सुटका दी म्हाका कृपा दी म्हाका अभिषेक कर कशें जाकारीच्या पुताक देवाचें उतर प्राप्त जालें आज देवाचें उतर म्हज्या मुखार आसा सर्वेस्परा तूं म्हजे भितर तें उतर धाड ताणें ताचें उतर धाडून तांकां बरी गेली म्हणटा सांव फ्रांसीस सावेराक त्या रेलीके मुखार वचून 1000 लाखांनी लोक आज मागता आमी हांगा तावन मागता हांव आमकां ह्या पुढ सांव लॉरेन्साच्या मजतीन सांता भक्ताच्या मजतीन मरियमेच्या त्या विनवणेन सर्वेस्परा आमच्या जिवितान आशिर्वादां जोडून दी आशिर्वादीत कर दोळे धांपून तुमी मागा काळ जाता तुमी मागा हो तुमचो वेळ सोमिया जेजू लागीं मागया जेजू म्हाका गोण कर जेजू हे म्हजें तें आशिर्वादीत कर जेजू म्हजें तें तूं दया दाखय म्हाका बिरमोत पाव म्हूण तुमी मागा आनी भाव गायतना तेजे आशिर्वाद तुमचे भितर वाडोवन दी दया तुजी दाखय म्हजेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पात येवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावलां दया तुजी दाखय म्हजेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पात येवन आसा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावलां आपड म्हजें दारूण काळीस येसू मिया मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका मोसोर हगेराक तूं निवर येदनिया दुस्माना सोय मोग शिकय म्हाका दया तुजी दाखय म्हजेर येसू मिया कित्याक तुजेर हांव पात येवन रावलां आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावलां जेजू म्हजेर दया दाखय म्हाका तूं आपोड नितळ कर गुण कर ह्या आराधनांत तूं म्हाका आशिर्वादीत कर
आपण मुजी सगळी कूड येसुमिया पवित्र तुझ्या स्पर्शांती नितळ तुंक दावडाई सर्व वाईट सकत येदनिया पवित्र ज्ञान तुझ्या माका तुंभ दया तुझी दाखय मोचेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुझी दाखय मोचेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातेव नासा आपोडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला हालेलुया 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 वड्या ताळ्यान तुम्ही मागा आता तुमचो वेळ इतल्या वड्या ताळ्यान तुमका मागोंक जाता शिजू कापोवंक जाता तुम्ही आपया तुमचे ग्राणे तुमचे मागणे तुमची दुका अशे मुखार गळाया बायबल आमकां सांगता सर्वेस्परा मुखार आयलेल्या सर्वेस्पर केदीच पयस करिसोना जेजू केदीच पयस करिसोना तेज्या आत्म्यान तो भरतलो ताची दया देव देवून दी आमच्या कुटुंबान आमच्या फायनान्साचेर आमच्या वावराचेर आमच्या भुरग्या बाळांचेर आमच्या युवक युवतीचेर आमच्या घराण्याचेर आमच्या कुटुंबादारांचेर आमच्या वाड्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या DSCCचेर आमच्या संसाराचेर देव देव दी सोम्या सर्वेस्परा तुझी दया आमकां जाय तुझी कृपा भलायकी आमकां जाय आमचे अस्कत काय पयस कर पिडा शिडा पयस कर हरे 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 हालेलुया 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 वडा ताळ्यान वडा शब्दान आपया शेजू तुमच्या काळजान शेजू कापयल्यान तो लागींच आसा तो ताच्या ग्राणे आयकता तो ताका भलायकी दिता सुटका दिता हांव सर्वेस्पर देव तुमचो भलायकी जावन आसा आय एम द हीलर द राफा शेजू या घडये हात उबारून मागतना ताच्या कुटुंबाचे पती पत्नीचे भुरग्या बाळांचे तांकां जियायला घेवनात तांचेर आशीर्वाद ओडोवन दी कृपा ओडोवन दी आनी जशें डिवायन वर्डाद्वारे कोण संदेश पळयता आता तांचे आशीर्वाद देव देव दी टच ब्लेस लॉर्ड लोरेसाच्या मजतीन विशेष बाबा ह्या दिसा आयलेली हर एकली आशीर्वाद जावं दी रे 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 हालेलुया हालेलुया कोण कर जमिया रे 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 दया तुझी देव देव आमचे बिरमोत पाव दाविदाच्या पुता मुझे बिरमोत पाव दाविदाच्या पुता मुझे बिरमोत पाव एकच एक उत्तर तू सांग सोम्या आवानी मुझे चरणे आशीर्वादी जातले तुझे उत्तर आमच्या कुटुंबाचेर देव दी आमच्या कुटुंबातले बंदडे बंद पयस वचो दी आमच्या कुटुंबातले सगळे पयस वचो दी आमच्या कुटुंबातले पातका पयस वचोन दिता शेजू आमच्या कुटुंबा अभिषेक जावन दिता ह्या नाताळाच्या फेस्ताक आमी तयारी करचे वखता आमच्या कुटुंबात तुझे येणे जावं दी 20 येणे आमच्या कुटुंबांत कोणो खंयच्याय सुकून पडला जाल्यार ताका सुटका तूं दी जेजू वायट वटण्या सोयेत सुटका दी जेजू अभिषेक कर जेजू टच ब्लेस लॉर्ड हील लॉर्ड हालेलुया आपोड जेजू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोड जेजू दुनियात आमच्या काळजात शोधवया नीट रावा सोलोन वचो नाकात पांयाक सकत आसा जाल्यार उबे रावन मागा सर्वेस्परा समोर आमकां तगसून घेवया आज आमी बेश्टे येवंक ना बगार जेजू तावन जोडून घेवंक आयले हांव एक घडी भर तुमचें जिवीत जेजू समर्पण दिया तुमची कोड मोतत्म समर्पण दिया तुमचे कोडी भितर अशी अस्कत काय समर्पण दिया जेजू तुका आसात कितेंच ना तुझ्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर तुझ्या नांवाच्या सक्तेन म्हाका जैत दी तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी दी दोनी हात आमचे जेजू मुखार उक्ते दवरया ओपन युअर हँड्स बोथ हँड्स अँड प्रे इन फेथ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
म्हज्या सांगता मागया सर्वेस्परा आमी तुजी परजा आमी तुजी परसा दयेन तुवें दयेन आमचेर दया दाखयल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता तुज्या पुता जेजूक तुज्या पुता जेजू आमचो सोडवणदार करून आमकां पाठयल्या खातीर आमकां पाठयलेल्या आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता आयच्या ह्या आराधनान जेजू म्हाका तूं आपोडू म्हाका तूं आशिर्वादीत कर धैर्याच्या आत्म्यान बरो सुटकेन बरो म्हजे भितर असली अस्कतकाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडणो सोंदी म्हज्या कुडी भितर आसची पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान गुण जावं दी म्हजे निरासपण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पयस वचून दी म्हजे भितर आसचें बेंबिरान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडणो वचून दी सोम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका तूं नितळ कर धैर्याच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका बरो सर्वेस्परा तुजी दया म्हजेर देवून येवं दी सोम्या जेजू पवित्र सोल्ल्यांत पिडा गुण केल्ल्या बरी आराधनान म्हजी पिडा गुण कर म्हजी एलर्जी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडणो सोंदी म्हजे भितर आसची ट्युमरां जेजूच्या नांवान सोडणो सोंदी सर अस्कतकाय पयस वचून दी जेजूच्या नांवान कुडीची भलायकी आत्म्याची भलायकी मोतीची भलायकी म्हाका फावो जावं दी सर्वेस्परा अखेर स्वास पर्यान भलायकेन सांबाळ जेजू म्हजेर दया दाखय हालेलुया दोन्ही हात तुमच्या तकलेचेर दवरा सक्कण दोळे दांपया क्लोज युअर आयज दोळे दांपून तुम्ही मागा तुम्ही वडल तुमच्या कुटुंबा खातीर मागलें वाड्या खातीर मागलें पिरगस कुटुंबा खातीर मागलें पयस आसलेल्या तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर मागलें आतां तुमी तुमचेच खातीर मागतात तुमचे तकले तावन पांया पर्यंत अशें हर एक विश्वे रक्त काणां शिरो हाडां अभिषेक जावं दीत जावं बरो मायग्रेन आसा तकली पडापड आसा शेळ आसा सायनस आसा थायरॉयड आसा ट्युमर आसात स्पॉन्डायलायटीस आर्थरायटीस आसा हार्ट प्रॉब्लेम आसा लंग्स लिवर प्रॉब्लेम आसा ट्युबरक्लोसिस आसा ब्रॉन्कायटीस आसा न्युमोनिया आसा जेजू सक्कट गुण कर गर्भान प्रॉब्लेम आसात ब्लिडींग आसा ट्युमर आसात भुरग्याचे देणे जाय आशिर्वादीत कर गर्भ उक्ते कर त्या भुरग्याच्या देण्याक जेजू आशिर्वादीत कर आमचे हाडाची संदां आमचे हाडांत अशें कितेंच एक्स्ट्रा ग्रोथ काडून उडय आमचे शिरांची पिडा गॅस प्रॉब्लेम अजीर्णता आमच्या किडनी प्रॉब्लेम क्रिएटिन प्रॉब्लेम या किडनी स्टोन्स जावं बरो आमचे हार्ट आर्टिलरीज ब्लॉक्स कोलेस्ट्रॉल कितें आसा गुण कर सोम्या लिवराचेर आशिर्वाद कर सोम्या आमचे गॉल ब्लॅडर आमचे अपेंडीस हर्निया असलेस सूक्ष्म जागे अभिषेक कर शिरवणीची सकत आमकां तूं दी मोतीदाची अस्कत कांय पिडा शिडा पयस कर गांठीची पांयाची गांठीची दूख कुडी भितर शरीक वायरसां काडून उडय ही कोड तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर सर्वेस्पर आज ह्या जाग्याक पयस हांव तुजे समोर आमी आयल्या बायबल आमकां सांगता किर्तनकार सांगता दुखांनी ती येतली पूण संतोश बरी जावन फाटी वेतली तांणी लुवलेल्या लुवणेन तांकां आशिर्वाद जातलें आज बाबर्तां जेवंपलां आमकां आशिर्वाद जातलें लोरेसाच्या ह्या नोवेनाच्या ह्या पांया तळाक आमी आयल्या ह्या आराधनान तो आमचे खातीर विनंती करता आमची ताज्या त्या कश्टा निमती आमचे कुडीचे कश्ट पयस करूं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तरी ह्या घडये मोगाच्या भाव भयणी तुज्या कुडी भितर शरीर पिडा शिडा हस्कत काय पयस वचचे खातीर माग
जावं पुरो तूं लाईव्ह पळयतना या हे रेकॉर्ड करून पळयतना घरा हांतुळणार आसाय सबार वर्सांत हांव पिडेन हार मारना आसाय उठून चलोवंक जायना बायबल सांगता जेजूच्या नांवान कुरडे पळयतात तोंडे चलतात मोने उलयतात बरे आयकतात थंयसर सकड आशिर्वाद कोमार आसा आतां ह्या वेंटिलेटरार आसात आयसीयूंत आसा आतां सर्वीस परा तांचेर दया दाखय अवघडा गोळाक जावन आसा तांचेर दया दाखय सर्वीस परा ह्या भुरग्यांचेर हांच्या कुडीची भलायकी तूं तांकां पाटी दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे घडये तुवें सांगलें जें कितें तूं बांदताय तें बांदता सोडयताय तें सोडयता हे येवकारिस्ताच्या बोळान प्रवाद्यांक तुवें सकत दिली पात्रियार्कांक तुवें सकत दिली आपोस्तलांक तुवें सकत दिली स्नानदातार जुआंक तुवें सकत दिली त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगा जमलेल्या परजेचेर आशिर्वाद देवन येवं दी आज जीव कोण ह्या नव्यानाक आयल्या आतां हांगा तावन पाठी वेता आसतना कुडीची संपूर्ण भलायकी जोडून वचून दिता कितें जसकत काय कुडीर आसा जाल्यार सोडून वचून दी टच देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड डेलिव्हर देम लॉर्ड हात काढ नाकात व्हड्या तळान स्तुती करया हालेलुया 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 तुम्ही स्तुती करा व्हड्या शब्दान सर्वेस्पराची सकत तुमच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी तुमच्या सणांनी देवो देव दी कितें सकट असकत काय आसा ती पयस वचून दी हे येवकारिस्ताची कृपा हे पवित्र तळार ह्या नोवेनाच्या दिसा विशेष रूपान हर एकल्याक मेळोवन दी सर्वेस्परा तुझी दया ह्या भुरग्यांचेर ह्या परजेचेर देवो देव दी ह्या कुटुंबदारांचेर देवो देव दी हांगा असलेली हर एक भुरगी अभिषेक जावं दिता तुझ्या नांवान हट्टी सुरता तळ्याला केसलेल्या कापूर कोण केले बरे उठ आनी चल मुळे मेल्ल्या लाजाराक तुवें जीव दिलोय लाजारा भायर मुळे दाविदाच्या पुतामुची बिरमोत भाव म्हणटाना दिश्ट दिली जागेवाच्या घरातून गेलोय शेजो आर मारलेल्या गुण केले हक्क बक्षिली आमची पत्क बक्षी आमकां गोण करा मेल्ल्या आमच्या कुडी भितर आसच्या आमच्या जिविताक तूं परत जीव दे परवसो कट करा बाबार कट करा आमची पत्नी कट करा शेजूच्या नांवान हर एक व्यक्ती हांगा अभिषेक जावं दी टच लॉर्ड हील लॉर्ड डेलिव्हर लॉर्ड हालेलुया वडा तळा वडा शब्दान सत्य बोळान मागया तुम्ही शेजू म्हाका आपड गोण कर निताळ कर हर एक कितें म्हज्या कुडी भितर आसा असकत काय वायर आसा ट्यूमर सटकट सोडून सोदी Jesus in the name of Jesus the word of Jesus the blood of Jesus victory सहित आमच्या जावं दी सोडवण आमकां मेळोवन दी thank you Jesus hallelujah hallelujah हात काढया दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा दोळे दंप्या गडीभर दोळे दंप्या मौनपणी तुम्ही मागा सायलेन्स प्रे इन सायलेन्स मौनವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ देवरा शक्ती सोम्याची सकत तुमच्या कुडीन देवन येयलो अनुभव जोडा सकट आमी दिंबी घालया जेजूचें वर्तें बेसांव आमी आतां स्विकार करूंक वेतले हांव हे देवाडा साक्रामेंत इत्या बोढा सक्रामेंता सस्तानामान करूया पवेला त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या salvezza scutvisia babartace molteviam se sembapa te sputa ullasani stutisa potvi महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावता प्रार्थुया हे देवा
विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बोगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. मंदिरांत तुझ्या समल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारा पाठोवंक आयल्या. उतर तुझे आयको जिणे आमची बोतलो जीवन तुझ्या वांटो घेवन ससांचे पिसोड. मंदिरांत तुझ्या समल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारा पाठो आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमच्या सवे आसू. मोगाच्या भावा भयणीनो, आराधना वेळार आमी आयकलें देव आमचो मोग करता. ताच्या उतरा मरिफात तो आमचे मदें जियेता. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियलो म्हणून आमी सांगता. खरोच देव आमचे मदें आसा. देव आमचे मदें आसा म्हणल्याक विशेश जावन आसा हें पवित्र थळ लॉरेसाच्या मानाक भेटोवन दिल्लें बसिलिका. आनी ह्या जाग्यार हांव सर्वेस्पर देव सर्पोरजींक आशिर्वादीत करता. नोवेनाद्वारी आमी आमची मागणी भेटयत आसतना देव आमकां आयकता. ह्या पवित्र तळाक भेट करन मागणें करतना कुमसार जावन आमचे पातकी जिवीत सांडटाना आमकां नवें जिवीत फावो करता. 83 दिसा ह्या नव्यानाक आयलेली आमी सर्वां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार परत एक फावटी आमकां देवाक समर्पण दिवया. सर्वेस्परा, आमी तुजे मुखार रावूंक कोणीय फावो न्ही. आमी ना फावो. आमचे देव अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, पातकाय आसात. पूण तुज्या कृपेन मात्र तुजे समोर आमी रावोंक फावो. पश्चाताप काळजान आमी तुजे समोर येता. आमचें जिवीत आमी बदलूंक प्रयत्न करते आसा. म्हज्या सक्ते वरवीं साद ना, पूण तुज्या सक्ते वरवीं सर्व साद आसा. पश्चाताप काळजान ताचे समोर रावया आनी आमची अस्कत काय वळखून घेवया.
पातकाचें बोगसाणें जोडून घेवया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायटांतून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. त्या पासून भाग्यवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्यांका कुक्त सोम्यांका कुक्त Kristaka kutka Kristaka kutka Somyaka kutka Somyaka kutka. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भगेवून लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रिक्त साक्षांचे कसमरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्र आत्मेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. आमकां एक कोट्या शहर आसा. आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात. दारवटे उगडा. विश्वास सांबाळच्या त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. ताचें मन थीर आसा. तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक खडाप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतल्यांक ताणें सकला उडयल्यांत. उंचायेर आसलेलें शहर सकला पडाशें केलां. तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांयां तळा तें मस्ततलें. लान्विकांची पांय दुबळ्यांची पावलां तें मस्तितलीं. देवाचें उतर हें. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येता तो. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येता तो. सुम्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. तासो मोग ससनाक बाळता. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राय कुंवाराचेर विश्वास दवरचे प्रास.
सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अधिक बरें. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येता तो. नितीची दारां म्हाका तुमी उघडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दिता. खरेंच हें सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान भितर सरतले नीतिवंत मात्र. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येता तो. थर सर्वेस्परा आमची सडवण कर. आमचे जिवी सर्वेस्परा कर सुकेस्त. सदैव सोम्याचे नावी येता तो. सर्वेस्पराच्या गारांतावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्परू आमचो देव तोच आमचो उजवाड. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येता तो. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येता तो. उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदा. तो अजून लागीं आसा देखून ताका उलो मारा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणूं लागलो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, चड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुनाद कडप्यार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदिल्ल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड चडलें, जड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. दैवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी 2 वाचपां आयकलीं. पयलें वाचप आमी आयकलें इसाया प्रवाद्याचें. आयच्या वांजेलाक आनी वाचपाक लागीं संबंद आसा. आमकां सांगता तीं वाचपां सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा.
विश्वास सर्वेस्पराचेर दवरतना आमी केदींच कांगाल जायना, निराश जायना, बागार आमी आशिर्वादीत जातेल्या. बुरवोसो सांडल्ल्या पर्जेक इसाया प्रवादी आमकां सांगता, त्या दिसा जुदाच्या प्रांत्यान हें गीत गायतली. आमकां एक कोट्या शहर आसा, आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात, दारवाटे उगाडा. विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. तशें मौन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक खडप. बायबल आमकां सांगता, देव आमचो बदलना तसलो देव, कित्याक देव आमचो मोगाळ कृपाळ जावन आसा आनी ताचे तावन आमकां लाभता भलायकी म्हणून किर्तनकार सांगता. त्या खातीर हांकारी गरवी ते पडटले. त्या खातीर आमच्या सगळ्या इतिहासांत आमी पळयता, ह्या बायबलाच्या इतिहासांत आमी पळयता, जे कोण व्हडले मनीस म्हूण चिंतले, रायकुंवर, राजवडक्यो, चक्रवर्ती सकड नाश जावन गेले. किरकोळ्यांक मोरयेन सांगलेले बरी, ताणें ऊंच उबारलां. तिच्या जिवितांत तिका देवान, जुजेक देवान, सोंब्रो लॉरेसाक देवान ऊंच उबारलो. खंयच्या कारणां खातीर? सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्या खातीर. आनी सर्वेस्पर जावं बोलो तांकां ससणी कडप. त्या खातीर मगो भाव भयणीनो, आज आमी ह्या पवित्र तळाक हांगा आयल्या. सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरन आयल्या. सर्वेस्पराच्या मोगाचेर पातयेवन आमी आयल्या. सर्वेस्परा समोर आमी आमची बोब घालता, म्हणजे ग्राणे या मागणे या विनवणी दवरता, आनी सर्वेस्पर आमकां ती सोडवून फावो करता. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां जागवण दिता. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा. केवल म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गीच्या राज्यान रिगोसो ना. म्हणजे केवल बैलें जिवीत आमकां सर्गीच्या राजाक व्हरना. आमकां जाय भितरलें आंतरीक जिवीत. म्हणजे आमचो भावार्थ तितलो घट आसा जाय, आमचें मागणें जिवीत तितलें बळवंत आसा जाय, आनी सर्वेस्पराच्या कृपेन आमी जिये जाय. त्या खातीर तो सांगता, बगार जो कोण सर्गेच्या म्हज्या बापाची खुशी करता, वन हू डज द विल ऑफ द फादर, जो सोवांजेल 6व्या स्वरांत जेजू अजाप करता, उंड्याचे अजाप करता. अजाप केल्या उपरांत लोक सोदून जेजुवेच्या पयलीं आनेका बगलेन ह्या तडीक ते येतात. आनी जेजू विचारता, तूं कित्याक हांगा, तूं कसो हांगा आयलोय, आमकां सोडून आयलोय? आनी जेजू सांगता, तुमी म्हाका सोदून आयल्यात म्हजेर मोग आसा म्हणून न्हय, तुमी म्हाका सोदून आयल्यात हांवें केल्लें अजाप फातयेवन आयल्यात म्हूण न्हय, भावार्थान न्हय, तुमी सोदून आयल्यात पोट भरो जेवण मेळटा म्हणून. नाश जावच्या काणा खातीर जिये नाकात, नाश जायनातलें काण आसा ताज्या खातीर जियेया. तो व्हडलो विचारता, तर आमी देवाच्या मोगाक पात्र जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय? आनी जेजू सांगता, देवाची खुशी करी जाय. कितें? ताणें धाडलेल्याक तुमी पातये जाय, जेजूक तुमी पातये जाय, म्हणजे जेजूचेर भरवोसो दवरी जाय. त्या खातीर जेजू आज सांगता आमकां, बगार जो कोण म्हज्या सर्गेच्या बापाची खुशी करता तो सर्गेच्या राज्यांत रिगतलो. ताची खुशी म्हळ्यार कितें? म्हणजे आमच्या मागण्या जिवितांत आमी बळवून जावचें, देवाच्या उतरांत आमी गुंडायेन दिवचें, आमकां आमची आत्मीक जिवीत संवसारीक जिवितांत जियेतना तें बांदून हाडचें, तें निर्लक्ष करचें न्हय, ताचे तावन पयस वेचचें न्हय, साक्रामेंतांत हांव ह्या उपादेसांत हांव पयस वेचचें न्हय. आनी थंय जेजू न्हू त्या लोकांक जेजू अशें म्हणटा, कोण म्हजें उतर आयकता आनी पाळटा तो कसो आसता, कोण म्हजें उतर आयकता आनी पाळिना ती कशी आसतात. त्या खातीर तो एक सर सांगता, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पण आमी वाचले पोरन्यासोल्ल्यान, सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक कडप, म्हणजे तो दृढ उरता. इसाया प्रवादी सांगता,
तुम्ही तुमकां भावार्थांत तुम्ही तीर नान जाल्यार तुम्ही तीर वर आशिनांत इजाया प्रवादी 7वा वासोर वळ 9 तर आमच्या भावार्थान आमी घट रावंक आसा आनी त्या खातीर तो सांगता ही म्हजी उतरां आयकता मात्र न्ही पाळटा तो आपल्या घर कडपार बांदलेले एक बुदवंत मनुश्या परी पावस वतलो आवड साडलें जडवरें ओडलें त्या घराक मारलें म्हळ्यार अर्थ कितें कश्ट अनकर अनवारां अरण्याचे आमच्या जिवितांत अनुभव जाता आसतना हें सकट आमकां वेता आसतना पिड्या शिड्यान आमी पडटा आसतना आमी कोश्टलोवन पडना कित्याक देवाचें उतर आमचे भितर आसा देवाच्या उतराची सकत आमचे ते काम करता आमचो भवार्थ आमकां आशिर्वादीत जावन पावता आनी ते कोश्टलोवन पडना म्हणजे आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ती भवार्थ कोश्टलोवन पडना जो कोणी म्हणजे उतरां आयकता सबार जाण आयकतात पूण पाळिनात पण आमकां आज आयको जाय आनी आमी पाळी जाय पाळिनातल्याचें जिवीत कशें जाता तो आपल्या घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी आमकां कळीत आसा जेजू दादयेचें ओपार सांगतना सांगता 5 जाणां दिवे आसले तेली आसले 5 जाणां कडेन दिवे आसले तेल नासले म्हळ्यार ती हेड्डा बरी थोडे बडी घरा आमकां म्हणटात का जाल्यार तूं पेद्दा बरी करताय हेड्डा बरी करताय म्हणून आमी हेड्डा बरी न्ही आमी पेद्दा बरी जावची न्ही आमी उतरी आयक जाय उतरांक जिये जाय त्या खातीर बायबल आमकां सांगता जो कोण उतर आयकता आनी पाळिना तो आपल्या घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी पावस वतलो आवड येयलें जडवरें वडलें आनी घराक मारलें कोश्टलोवन पडलें सगळें सत्यानाश जालें म्हळ्यार ही खांगाल जातात भियेतात आनी निराश जातात तांकां जिवितांत जीवघाताची चिंता येतात त्या खातीर बायबल सांगता 10वा वासोर 10वी वळजू सांजेल हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर भरपूर मोपान जीव दिवच्या खातीर देवाचें उतर आमकां जीव दिता क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां जीव दिता त्या खातीर आमी तयाराय करता ह्या तयारेंत आमचो भवार्थ घट जाता मागणें जिवीत बळोवन जाता देवाच्या उतराच्या मोगांत आमकां वाडोवंक अवकाश मेळटा तर मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या नोवेनाच्या बलिदानांत आमी आसतना आमी आज चिंतूंक जाय आमचें जिवीत कशें आसा कडपाचेर बांदलें गी रेवेचेर बांदलें गी आमकां कळीत आसा रेवेचेर बांदलेल्या व्यक्तीचें जिवीत कितें जाता कडपाचेर आसलेल्या व्यक्तीचें कितें कडपाचेर म्हळ्यार जेजू म्हणलें कडप पेद्रो तूं एक कडप म्हणजे तूं भावार्थान घट जातलोय आमचो भावार्थ आमचें मागणें जिवीत देवाच्या उतराचें आमचो बरोसो भावार्थ तीर घट जाय तो वेळ आमी जैतेवंत जाताले हांव तर आज आमी नोवेनांत आयकलें आराधनांत आयकलें देवाचें उतर अरण्यांत आसतना स्नानदातार जुवांक प्राप्त जालें आज आमकांय ह्या बजिलिकांत देवाचें उतर देवान प्राप्त केलां सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा तो सासणीक कडप देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरा खटपाचेर घर बांदलेले बरी तो जैतेवंत जातलो तर मग भाव भयणीनो भावार्थाचें थळ ह्या भावार्थाच्या तळाक आयिल्ले आमी आमच्या पात्रोन सांता बरी भगवंसा लॉरेसा बरी आमचें जिवीत ही भावार्थान घट जावं दी भावार्थान घट जातना कितेंय कश्ट अनवरां आमचे वयर येवं दीत आमी कांगाल जायना निराश जायना भियेना धैर्यान क्रिस्ताक साक्ष जातले हांव गेले आयतार आमी आयकलें तो देवपूत येतना धैर्यान तुमी ताजे मुखार रावंक तुमी तयार जाय म्हणजे तुमचें आत्मीक जिवीत बुडवून जाय घट जाय दृढ जाय तीर जाय तो वेळो तुमी कसल्या कस भियेनात कांगाल जायनात तर ती सकत तें धैर्य तें बोळ आयच्या ह्या युकारिस्तीक बलिदानान देव आमकां फावो करूं दी म्हणून आमी मागया गडीभर आमच्या दोळे धांपून मागया सर्वेस्पर बापा तुका हर गांव होगळापांनी वाखाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयच्या दिसा आमी आयकल्लें उतर आमकां थीर करूं दी आमची अस्कतकाय पयस करूं दी कडपाचेर म्हणजे देवाचें उतर आयकून तें पाळून ताज्या प्रमाणे जियोवंक आमकां कृपा बोळ घटाय दी आमची अस्कतकाय पयस कर युकारिस्तान तुजी कूड आनी रगत आमी सेवतना आमकां तुज्या बोळान तूं भरो आमची अस्कतकाय पिडा शिडा सकट पयस करून अखेर स्वास पर्यंत तुज्या खातीर जियोवचें बोळ घटाय तसलो बोवार्थ लॉरेसा बरी आमकांय फावो कर खंयच्याय वेळार खंयच्याय काळार तुज्या थंय पयस वचनासतना जियोवंक आमकां आत्म्याची कृपा दी हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी
बाबाकानी आमची तुका भेटून दिता मोकान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता बाबाकानी आमची तुका भेटून दिता मोकान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता बाबाकानी आमची तुका भेटून दिता मोकान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दये परता मानू बापा आमची काणी ही मोगाची मानू बापा आमची काणी मोगाची नीत मोणान आमी तुका ती अर्पुची मोकान तू आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळें आमच्या नक्क्या पवित्र गांवांत प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरणान आमी संवसाराच्या सडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत सालोरेसान तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपल्या रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवशाक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्त कायेंत क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 पवित्र
darbaransó serves porto सर्वांनी संसारभर तुझ्या वैभवा ओसगी तुकाचे ओसगी तुकाचे ओसगी तुकाचे ओसगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता काकाचे ओसगी तुकाचे ओसगी तुकाचे ओसगी तुकाचे ओसगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तीस परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीस मनुश्य बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासा खरात बावरतोसो घोट पर गोटुया Jesu belo, Jesu जीवन साला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जराडायजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुझे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंखवार मोरये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदता भगवान लॉरेस आनी सरकार तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा
सर्वनन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें त्रेकतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय. कित्यार सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोडान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सो माया मोगोसो आनी एकवट असो गुज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. ಇದೀಗ हे मोच्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ते वेगी ये मोर लालेण मागता ए तू सौम्या परता. तुझे करिये पावला काळजा धरुग रावला. तुझे करिये पावला काळजा धरुगडून रावला. राज तू कया वेडरा निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. ते मोच्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये मोड लालेऊन मागता ए तू सौम्या परता. दर्शन तुझे घेव कावायला
वाड तुझी पोळे हावरावला रास्तू कर्या बिडारा निवास कर्मोच्या घरा निवास कर्मोच्या घरा ए मोच्या कळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ए वेगी ये मो लालेन मागता ए तू सोम्या परता काळजांताच्या स्वरिचेसू तुका हावन नेता भक्तीपणी तुका चेसू हसन अर्गां दिता सोमी देव मोसो सडवणार मोसो आयलाय मोचे घरी सांसैरो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मोसो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो काळजांत ताच्या स्वरिचेसू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका चेसू हसन अर्गां दिता जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवेन लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक उगाड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरीबाचे आनी अनित भोगतलेचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन मोगाळ भाऊ भयणीनो आज प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन अर्था बरीत रितीन आराधन सोलोवन तशेंच देवाचें उतर मोन युक्रिस्ताचें बलिदान भेटयल्ल्या मनादीक बाब फ्रँकलिन डिसोजा युवा डिरेक्टर शिवमोगा DSS तांकां आमी रेक्टर बापांच्या नांवें तुमच्या समेत तांच्या नांवें देव बरें करूंक म्हणटा प्रत्येक तरान विविध कडेन सोम्याची सुवार्ता प्रगट करचें वर्तें काम ते करनासात तांच्या ह्या मिसावान आमी तांकां सर बरें मागता सालो दिसाची विशेष मजत तांचेर तांच्या मिसावाचेर आमी मागता तेर्साची आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं दोम रावल्ल्यांक तशेंच पिर्जेंद रावल्ल्यांक हेज्या स्पॉन्सर्सांक मनाच्या वाती तिचय म्हणून उलो दितात सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा विशेष रितीन ह्या पवित्र थळार मुद्दम रावोन स्पॉन्सर्स रावोन पिर्जेंद रावल्ल्या आमच्या भक्तिकांक तुजें आशिर्वाद दी प्रत्येक तरान तांचेर तांच्या वावराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल सालो रेसा मुखांतर तांचेर तुजे संपूर्ण बेसांवां तूं वत ह्यो वाती तांच्या कुटुंबांनी जळट्यो वाती जावन पेटोवन उजवाड दिवच्यो वाती जायसक तूं कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आतां नांवां पयलीं आनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां डी अल्मेडा एंड फॅमिली शिरवां डी अल्मेडा एंड फॅमिली शिरवां ड्रिमा राजेश सुवारीस बारकूर
ड्रीमा राजेश सुवारिस बारकूर. कीर्ति and family Jamshedpur. कीर्ति and family Jamshedpur. सीमा पिरेरा पुत्तूर. सीमा पिरेरा पुत्तूर. जैक्सन डेन्सन डिलीमा उडुपी. जैक्सन आणि डेन्सन डिलीमा उडुपी. ऐचे मुर्दोमु जॉयसन विलियम डिसोजा साणूरू. जॉयसन विलियम डिसोजा साणूरू. समैरा लोबो बैदाळ ये. समैरा लोबो बैदाळ ये. ज्योत्स्ना लोबो बैदाळ ये. ज्योत्स्ना लोबो बैदाळ ये. रोहन इव्हॅन्जेलिन डिसोजा कॅनडा. रोहन इव्हॅन्जेलिन डिसोजा कॅनडा. फ्रेस्टन अँड फेलिना मेंडोन्सा पेर्नाल. फ्रेस्टन अँड फेलिना मेंडोन्सा पेर्नाल. मिशेल पिंटो कारकळ. मिशेल पिंटो कारकळ. कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करची. तुमच्या सर्गी वर्तांतलो अपूर्बायेचो एक कळो Martisan Lores Bolo Sumya Sadaman Malo Sumya Chasgi Vortantlo Apurbayeso Ekolo Martisan Lores Bolo Somyak Sadamanwalo San Loresa novenace magne Yezeitevan martira San Loresa Tarna praidis bavarta katir Katin kasasun jeev dilya Aikam chen kalte magne Vartya patine nami tuje sarsi ailyam Jeev bavar tir barverso Deva solyamच्या पेल्यासो करमोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे तें परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां तें कलतेपण आमी ताका शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भ प्रमाणे आमी पावा शेंकर अनबवडत्यांक आनी बवडतांक चेडिल्ल्यांक सर्गीन सवजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर तुझ्या बळदीक मोजतें देवाचे राज संवसारार विस्तारोवन दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासून काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक बरी सैरीक फावो केल्ल्याक घराचें काम बऱ्यान संपल्ल्याक पांयांची दूख गूण जाल्ल्या खातीर इंटरव्यून पास जाल्ल्या खातीर एका भावाचे बऱ्या तरेन तो गांवांक पावल्या खातीर काजराचो सक्रामेंत फावो जाल्ल्या खातीर बरी समजणी फावो केल्ल्या खातीर किडनी स्टोन गूण जाल्ल्या खातीर सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर 4 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर 4 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर एडमिशन बऱ्या कॉलेजीन फावो जाल्ल्या खातीर बाकी आसलो सांबाळ मेळिल्ल्या खातीर दोगांक परगांवांत काम मेळिल्ल्या खातीर चोरी जाल्ले भांगर कार पयशे पाटी मेळिल्ल्या खातीर आस्पत्रेंत आशिल्ल्या भावाक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर तेगांक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर हार्ट ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर आमाल पियेवण्यात्यान सुटका लाभिल्ल्या खातीर कॅन्सर पिडा सोसूंक सकत दिल्ल्या पासून पायल्स पिडा गूण जाल्ल्याक आसलो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचून बरें नवें घर फावो केल्ल्याक पयशे पाटी मेळिल्ल्या खातीर कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक एका बाळकाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ताका बरी भलायकी लाभिल्ल्याक पॅन कार्ड दूख गूण जाल्ल्याक USA काम मेळिल्ल्याक कॅनडांत काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर सान लॉरेसा मरिफात उपकार मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात. पानसंको 68
ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯ. सांतलोरे समरिफात मागलो उपकार मेळोंक 128 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 70 एका कुटुंबान शांती समाधान मेळोंक 32 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 21 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोंक 32 भुरग्यांक बरी शिकोवंक बरी मोत मेळोंक 8 भुरग्यांक मोबायल एडिक्शनांतल्यान पयस रावंक 26 भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक 4 भुरग्यांचे हट राग सोडूंक 6 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 59 जाणांक बरें काम मेळोंक 13 जाणांक विजा मेळोंक 13 जाणांक मतीक समाधान मेळोंक 23 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक 8 जाणांक बरें फुडार मेळोंक 12 जाणांचे काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक 6 जोड्यांक काजार जिवेत बऱ्यान जावंक 8 जाणांक वायट चिन्नांतावन सुटका मेळोंक 27 घराचे समस्या पर्याय जावंक 12 जाणांक घर जागो मेळोंक 15 जाणांक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 12 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक 7 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक 6 जाणांक आर्थीक परिस्थितींतावन सुटका मेळोंक 7 जाणांचें चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक 8 जाणांक कामांत भद्रती मेळोंक 8 जाणांचो सांबाळ बरो सोडोंक 6 जाणांची शेळ ताप कोंकली गूण जावंक 15 जाणांक हात पांयांची दूख 30 जाणांक सोरकुडीची पिडा गूण जावंक 8 जाणांची गांठी दूख गूण जावंक 7 जाणांची एलर्जी गूण जावंक 12 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 6 जाणांची पाठ दूख 5 जाणांची कॅन्सर पिडा 2 किडनी पिडा मुलाव्याधी पिडा 3 मायग्रेन 6 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक 4 जाणांच्या पांयांतले किडे नापयस जावंक 6 जाणांच्या दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोंक 7 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 12 जाणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर मागतात. विशेष ते पासून एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळे जेविटा म्हणल्यार भयणीच्या गर्भांत आसच्या भुरग्याक डिफॉर्मेटिक हार्निया गूण जावंक उजव्या कुशीन आसा तें हार्ट आनी तशेंच एबडोमेन लंग्सांत आयलां त्या बाळशाक गर्भांत आसा 5 म्हयन्याचें तें बाळशें नॉर्मल तरान ताचे ऑर्गन्स फावो त्या जाग्या खातीर येवच्या खातीर विशेष तरान मागतात. गाल्फातावन ती गांवांक आयल्यांत हांगासर ती पोरायिल्लीं जेजूच्या अमोलीक नांवान आनी ताच्या रक्तान खंयसर आसा तें हार्ट दाव्या कुशीन आसचें उजव्या कुशीक गेलां तें फावो त्या जाग्यार येवंक आनी तशेंच पोट आसले लंग्साक गेलां तें सगळें त्या जाग्यार येवच्या खातीर विशेष तरान मागतात. ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक लुकेमिया पिडेचे ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक भुरग्यांचे ऑटिझम ADHD पिडा गूण जावंक 2 फूड एलर्जी गूण जावंक एकल्यान वायट सवय सोडून मागण्यांत उर्बा दाखोवंक एका भावाक बरी सैरीक मेळोंक एक रांदपी आमचो रावीची भलायकी वेगळीच पाटी मेळोंक ताच्या पांयांक बोळ मेळोंक गर्भाकुशांतले गेड्डे नपयस जावंक लंडनांत बरें काम मेळोंक एकल्याक शिकोवंक मतीक उजवाड मेळोंक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोंक कामाची विजा मेळोंक एका भावाक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागतात. ह्या सर ते पासून माग्या ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಿಗೆ
ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತದ ದಾದ ಅಗಲ್ನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆನೆ ದೇವರಿಗೆ ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಗೋಲ್ ಮಲ್ದೆರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಫಲ ಬೇಗನೆ ಅಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದ ಫಲಪ್ರದಾಯಕ ಆವಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಾರ್ಲ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಅರಣ ಕ್ರಪೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರಿಹಾರ ಆವಡೆಗೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರಡು ಆಪಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ಎಡ್ಡಾವರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾಗಡ ಬರ್ಪಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪೂರಾ ಬಂಧುನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ದಯೆ ಸಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲಿತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ Cinin kanggal satana Ketidukin burtana Somya kulo martana Kais makapunena Cinin kanggal satana Ketidukin burtana Somya ulo matana Kais maka unena Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu शेकी बावर त्या प्रमाणे बागी मोरान मोरान सरगार तुझे संगता ससना देवा कोगळसून जे बाग आमकां सोमिस्तांक पावकर आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां Santo Loresama posso tu vinati क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया येसर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालर मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन आमी मागया आतां सर्व पिडेस्त भावंडां पासून जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान ताच्या नांवान आमच्या कुडीचे सर गाय पेकोय म्हणून आमी मागया विविध तरान कश्ट होवन आसच्या आस्पत्रेंत आसच्या नाना तराच्या पिडेन कश्टाच्या हर एकल्यांक जेजूच्या नांवान जेजूच्या रक्तान जेजूच्या नांवान सुटका मेळोवन दी आनी गुण करची सकत मेळोवन दी म्हणून सांत लोरेसाची विशेष मजत घेवन आतां आमी मागया सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आनी म्हजी बोग तुजे पावती सोमी तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पथकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बंद पासांतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सूर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकारार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियेवचें
आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करू. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे भितर रावू आनी तुमकां सांबाळू. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट वरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखू. तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आमेन. सर्पद्वेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी सदां काळ रावू. ओ सुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं देवाची काकूळ आमकां मेळोवंक तुमची पातकां बॉक्सातना तुमच्या कुडीक भलायकी मेळटली म्हणल्यार त्या उतरां बराबर सर आमचे पातकाचे बॉक्साणें मेळोवंक ह्या पवित्र जाग्यार येयल्ल्या मरिफात सर आमच्या पातकाचे बॉक्साणें मेळटना देवाच्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां लाभो म्हणून ह्या पवित्र तेलान माकल्या मरिफात देवाची कृपा पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां समेस्तांक मेळो दी म्हणून आमी मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पान संको 100. मोचे दैविक सक मोचे मोग पवी ये पवित्र ये तू काळ जन्मोच्या शांती वाटून दाख. ये पवित्र ये तू काळ जन्मोच्या शांती वाटून दाख. वो मुझे शांती तुझी ओत मुझे भक्ति तुझी. ओत मुझे शांती तुझी ओत मुझे भक्ति तुझी. ये पवित्र ये तू काळ जन्मोच्या मुक्ती वाटून दाख. ये पवित्र ये तू काळ जन्मोच्या मुक्ती वाटून दाख. दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा. दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा. नमा नमा सालो रे सा मोगाळ मारती सांता मागून तुंदी
काळ सालो रे सा नमा नमा सालो रे सा मोगाळ मारती सांता मोगाळ पुता सोवे अंकार मरी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा अमावस्येत विनंती कर भगवान ख्रिस्ताचे कृपेन आमच्या देवांच्या दुस्मनांतले बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.